लोकांनी शेतकी जमीन विकची न्हय म्हण आमी शेतकी विधेयक हाडलां। लोक आजकाल पैसे मेळटा म्हण कसलीय जमीन विकपाक लागल्यात। चडशे दर्यादेग भागात ह्यो घडणुको घडटात। शेतकी जमीन विकची न्हय म्हण हें विधेयक आसा आनी लोकांनी हाका सहकार्य करचें म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। कुळ मुणकार कायद्याचे प्रणेते म्हणजे ताई उपरांत बाब रवी नायकच आसात, जेंच्यांनी कुळ मुणकार कायदो गोंयांत हाडून शेतकऱ्यांक आपलो हक्क मेळोवन दिवपाचें काम आनी खरो शेतकरी जो आसा तेंच्यांनी शेत रोयचें हे तेजे प्रणेते आसात। आनी आयज त्या निमित्तात लोकांक आपल्यो जमनी स्वताच्यो हक्काच्यो मेळ्यो। त्यो जमनी विकच्यो न्हू म्हणून आमी एग्रीकल्चर बील हाडलें। बरेच जाण विचारतात, बरेच जाण विरोध करतात, एग्रीकल्चर बील कित्याक गाय म्हणून। एग्रीकल्चर बील इतक्याच खातीर निदान पॅडी एग्रीकल्चर लँड तरी लोकांनी विकची न्ही। आजकाल पयशे मेळटा म्हणून कितेंय विकपाक लागलेले आसात, कसल्योय जमनी विकपाक लागलेले आसात। ते पळयना ते शेत आसा काय आनी कितें आसा म्हणून। आनी टुरिजम बेल्डात तर खूब मोठ्या प्रमाणात ह्यो जमनी विकपाक लागल्यो, त्यो बंद जावच्यो। आनी निदान म्हणजे सूत्रसंचालन करपी दोगांय जाणांनी सांगलें हे हिरवेगार गोंय आनी हाजी आमी जर हिरवळ आनी टुरिजमाक एट्रॅक्ट करपी जर तशीच भात शेतीची लागवड दवरतले आसत जाल्यार आमकां भात शेती राखून दवरपाची गरज आसा। आनी ताकाच लागून एग्रीकल्चर बील हे आमी हाज्या फुडें कोणाकूच पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही विकपाक मेळची ना हाजी खबरदारी घेतल्या आनी ताजें समर्थन म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी करचें।